A58. Kalsamona Nixon Bauer Danik Zamlia Somya Tuje Bauti Tuje Tanposhi Sanboron Barakita Barkartelia Tuji Nirvi Tuve Amka Visla Ismorana Poila Devi Shiva Bola Babartane Kotaila Kalsa Mona Nixon Babartane Kotam Samlya Somya Tuje Bonti Tuje Tanposhi Sanboron Baraklitan Barkartelia Tuji Nirvi. मुगजनो आईच्या या मिसाक ते सवा अर्गमीस भेटून दिता डिक्रूज कुटम बँगलोर काजरी वार्षिक दिसा सुडास कडून अर्गमीस दिता मोविन डिसोजा आणि रीना रेशमा डिसोजा UK अर्गमीस भेटून दिता ग्रेसी डिसोजा ते सवा बसोत मीस दिता लॉरेन्स नॉबर्ट सिक्वेरा ते सावून घेवन मीस दिता फिलिप अंद्रादे आंचेलोरो हे सर्व ते स्वांपसोत हे मिसाचें बलिदान देवाक आमी भेटोवन दिता आमची ते सवा हे मिसा बलिदाना मुखांतर देवाक भेटोवन दिवया. आज आसरेच्या निवास्यांक दोनपाराचें जेवण दिलां. सेलीन फेर्नांडीस किरें हिचो आमी उपकार बावडता. तिचे सर्वेस्पर देवाची कृपाळ आशीर्वाद आमी मागता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेसू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमच्याय सोबे आसूं. मोगाच्यानो देवाची काकूळट आनी मोग बगूंक ह्या एवकारिसाच्या मेजा बोवारी जमलां. आज आमी पास्का काळाचो दुसरो आयतार देवी काकूळटीचो आयतार संभ्रमता. आयची देवस्तुती देवाचे काकूळटीचो अनुभव करून काकूळटीची हातीरा जावंक आपयता. देवाचे काकूळटीक घड ना. जेजूच्या कश्टा आनी पुनर्जीवनपणा मुखांत बापाची काकूळट आमकां लाभता. पुनर्जीवन जेजूचेर बरवश्या ताची काकूळट बगया आनी तीच काकूळट हेरांक वांटून काकूळटीची हातीरा जावच्याक ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार कृपा मागया. मुगाळ भवन आनी भयणीनो, प्रस्तावनांत आमी आयकलेले प्रमाणे आज पवित्र सभा दैवीक काकूळटीचो आयतार डिवायन मर्सी संडे आचरण करता. जेजूच्या कश्टा मरिफात आमकां काकूळटो. ए भगवंता देवा, ए भगवंता बळवंता, ए भगवंता आमारा आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूळट कर म्हणून आमी बलिदाना वेळी आमी दैवीक काकूळट मागून हे बलिदान देवाक भेटूंक आयतीन जावया. बलिदान आमी देवाक मानवा सारकें भेटोवचे खातीर एक घडीभर मौन रवया. पातकांची दूख धरया. देवा लागचें बोगसाणें मागया. हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान दुसारून
वाईट धरून आणि बरें सांडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भगवान सदां संवकार मरिये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं, आमची पातकां बगसून आमकां सृश्टाच्या जिविताक पावो. आमेन. सुमिया काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर. महिमा देवा उंचली आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सरी चाराया सर्व वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता, आम्ही तुका देवाचा तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वागणता. सोमिया जेसू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता, सोमिया देवा देवाचे शेडे तू संसाराचे पाप काढाय आमची काकूळट कर. तू बापाच्या उजव्यात बसणार आमचे मागणे मानून घे. कित्या पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. भोव दयाळ बापा, आमचे खातीर जेजूक तुवें पुनर्जीवन केलोय आनी ताचे वरवीं आमकां नवो जल्म दिलोय. पुर्विल्या क्रिस्तवां परी हांगा तुज्या मंदिरांत एकठांय जावन ह्या वर्त्या देण्या खातीर आमी तुका दिन वसता आनी तुवें दिल्ल्या नव्या जिविताचो फळ तुज्या भुरग्यांच्या संपूर्ण एकवटान तुज्या मंदिरांत तशेंच आपापल्या घरांत वाड्यांत आनी गांवांत दिसून येसू कर म्हण एका काळजान आमी मागता. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन.
धर्मदूतांची कृती या पुस्तकांतले वाचप. धर्मदूतांची शिकवण आयकुच्यान भावपणाच्या एकतरान उंडो मोडच्यान आनी मागणे करच्यान वांटेली जावच्याक समिस्त तिरासणेन आपलो वेळ करसितली. धर्मदूता मारिफात साबार आसारी आनी कुणा जातल्यो देखून समिस्तांचेर एक तराची भिरांत आयली. भावार्थ स्वीकार केल्ली सगळी एकवटान जियेताली आनी आपापले खासगी आस्तपोदीक विकोन मेललो दूड सामुहीक आयवज म्हूण दवरतली आनी जण एकल्याचे गरज प्रमाणे समेस्त मोदे वांटून घेताली. हर एक दीस एक मोनान देवळांत ती सांगता मेळटली आनी उंडो मोडूंक घरांनी एकठांय जाताली. काळजाच्या संतोषान आनी सदेपणान देवाक होगलाप दिवन जेवतली. सगळ्या लोकांक मानवतली आनी तांकां बाचावी जोडोवंक आपयल्यान तांकां मेळांत बर्तिकन दिसान दीस सोमी तांचो सांको चडयतालो. देवाचे उतर हे. सर्वेस पोराक दिन वासोया केत्या तो बोरो ताची विश्वासी दया ससना वाळटा. सर्वेस पोराक दिन वासोया केत्या तो बोरो ताची विश्वासी दया ससना वाळटा. इस्रायलाची भुरगीं सर्वेस पोराक वाखाणून म्हणू तासो विश्वासी मोग ससनाक बाळटा. आरोनाचे गाराणे म्हणू तासो विश्वासी मोग ससनाक बाळटा. सर्वस्वराची भक्त करतले म्हणू तासो विश्वासी मोग ससनाक बाळटा. सर्वेस पोराक दिन वासोया केत्या तो बरो ताची विश्वासी दया ससनाक बाळटा. हांव परशे म्हाका बळान लोटलो पूण सर्वेस्परान म्हाका आदार दिलो. सर्वेस्पर म्हजे बोल ताणेंच म्हाका सुटका दिल्या देखून ताचे कीर्तन हांव गाता. आयका भक्ताचे तामान जातात ते संतोषाचे आनी जैताचे उल्हास उद्गार. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान विचित्रा केल्या. सर्वेस्पराक दिन वासोया केत्या तो बरो ताची विश्वासी दया ससनाक बाळटा. बंप्यांनी नाका मोन मुडेलेलो फातो जालो बंप्याचो मोल्या फातर. आपले सर्वेस्पराचे काम हे पळयन आमी ताटक जाता. दिसो आयसो सर्वेस्परान केलो संतोष उल्हास आमी भोगया. सर्वेस्पराक दिन वासोया केत्या तो बरो ताची विश्वासी दया ससनाक बाळटा. साम पेद्रूच्या पहिल्या पत्रांतले वचप. भावा भयणीनो, हरसेलो जावन देव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप ताणें आपले व्हड काकुळतीन जेजूच्या क्रिस्ताच्या जिवनपणा मारिफा आमकां एक जिव्या भरोशाक नव्यान जनीत केल्यान आनी सरकार तयार केल्या एका अविनाशी आयपावीन भावनात असल्या दैजाक आयती केल्यात. अंतीम काळार प्रत्यक्ष जावंक तयार असले सोडून एक देवाची पदवी भावार्था मारिफा तुमकां शाबीत सांबाळटली. हाचे खातीर तुमी संतोष पावा. आतां थोड्या काळाक तारावाल कश्ट तुमकां सोसूंक मेळटले जाल्यार कितें जालें? पुटाक घाल व्हरून पळयल्या नश्वर प्रकारा प्रास चड मोलादीक जावन आसलेलो तुमचो भावार्थ जेजू क्रिस्त प्रत्यक्ष जावंक आसलेल्या काळार कीर्त
मान आनी महिमा जोडूंक तुमकां फावो करतलो. क्रिस्ताक तुमी देखूंक ना जाल्यार तुमी ताचो मोग करतात. आनी आतांय ताका तुमी पळयनात जाल्यार ताचे वयर विश्वास दवरून महिमेन भरलेल्या उतरां वर्त्या संतोशान तुमी उमालतात. कित्याक भावार्थाचें इनाम म्हणजे तुमच्या आत्म्याचें तारण तुमी जोडून आसात. देवाचे उतर हे. अशी बुडका Alleluia. 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 सोमी म्हणालो, तोमासा तुवें म्हाका पळयलोय देखून तूं सतमंताय. पळय नासतना सतमंतली कितली बागी. Alleluia. 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 सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू जिवन जाल्ल्या त्याच आयतारा सांजेर जुदेवांच्या बियान शीस दारां दांपून भितर एकठांय जावन आसले. तोबळ जेजू तांचे मदेगांत येवन रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. इतलें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपलें कडवळ दाखयलें. सोम्याक देखतस शीस संतोशान भरले. परत्यान जेजून तांकां म्हळें, शांती तुमकां. जशें बापान म्हाका धाडला तशें हांव तुमकां धाडटां. अशें म्हणून ताणें तांचेर स्वास सोडलो आनी म्हळें, घेया पवित्र आत्म्याक. कोणाची पातकां तुमी बक्षितात तीं बक्षतालीं. जांची पातकां तुमी बक्षिनात तीं बक्षूंची नात. 12 जाणांतलो एकलो जवळो म्हणटात तो तोमास जेजू आयिल्ल्या वेळार तांच्या सांगातान आसलो. आमी सोम्याक पळयलो म्हणून हेरां शिसांनी ताका सांगलें. पूण तोमासान तांकां जाप दिली, ताच्या हाताचेर आसलेल्या खिळ्याचे गुर्त हांवें देखल्या शिवाय आनी त्या खिळ्यांच्या जाग्यार म्हजें बोट आनी ताच्या कडवळान म्हजो हात हांवें घाल्या शिवाय हांव सतमनचो ना. 8 दीस उतरले. शीस परत्यान घरा भितर आसले. तोमासी तांच्या सांगाता आसलो. दारां दांपून आसलीं तरी जेजू येवन तांचे मदेगांत रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. उपरांत तोमासाक ताणें सांगलें, तुजें बोट हांगा हाड, म्हजे हात पळय. तुजो हात मुखार हाड, म्हज्या कडवळान घाल. बेविश्वासी जाय नाका, बागार सतमान. तोबळ तोमासान म्हळें, म्हज्या सोम्या, म्हज्या देवा. जेजून ताका म्हळें, तुवें म्हाका पळयलो देखून तूं सतमंताय न्ही. पळय नासतना सतमंतलेली कितली बागी. जेजून केल्लीं आनी शिसांनी देखलीं आसऱ्यां आनीकी जायतीं आसात. तीं ह्या पुस्तकांत बरोवंक नात. पूण हांगा बरयलेल्या आसऱ्यांचो शेवट हो, जेजूस क्रिस्त देवाचो पूत म्हूण तुमी सतमानिचे. तशें सतमानून ताच्या नांवान तुमी सासणीक जिवीत जोडीचे.
देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ताते मोगाच्या बाबानो आनी भयणीनो, साबार पावटी जेजूचो शिस सान तोमास आनी हाचें नांव आयकतना आमी ताका म्हणचें आसा दुबावी तोमास. पण तोमासाच्या जिणेंत नीज अनेक व्यक्तित्व भोव गंभीरायेचें तशेंच आमी अनुकरण करचें तसलें आसा. ह्या विशयांत 4 संगती आतां आमी नियाळया. पयलो विशय आसा तोमासाचें धैर्य आनी दुसरो विशय आसा तोमासाची प्रामाणीक घुसपड. तिसरो विशय आसा तोमास आपोस्तलां सांगाता समुदाय सांगाता रावलोलो एक व्यक्ती. आनी चवथो विशय आसा पुनर्जीवन क्रिस्ताक आशिल्लो पडोवंक आपणूक आशिल्लो. पयलो विशय तोमासाचें धैर्य. जाल्ली गजाल अशी, जेजू जुदयांत शिकून आसलेलो आनी ताची शिकवण आसलेली सर्गींच्या उंड्या विशयान. हांव सर्गींत देंवोन आयलोलो उंडो, कोण म्हाका खाता तो ससनाक जीव येतलो, हांव आनी बाप एक अशें म्हणलें. अशें शिकवण दिलेली जुदेवांक पसंत जाली ना. देखून तांणी तूं कोण, तुका 50 वर्सांय जावनात, तूं आमच्या आब्रामाच्या की वडगी अशें पुरा गजाल जावन ताका ताणें पात्रांचार आसले. आनी अशें जेजू जुदेयांतान बेतेन्याक आयलो. आनी बेतेन्याक आयल्या वेळार जेजूक लाजाराच्या मरणाची वा ताका पिडा लागलेली खबर मेळ्ळी. आनी जेजू तांच्या आपोस्तलांक म्हणालो, आमी आतां परत जुदेयाक वचोंक जाय. तो व्हडले आपोस्तल म्हणाले, कितें तूं जुदेयाक परतून येताय की? फाटल्या दिसांनीच तुका फातर काडून तुका मारूंक रावलेले आनी आतां तूं परत्यान जुदेयाक वेताय की? अशें शिस जेजूक सवाल घाल्ल्या वेळार तोमास म्हणालो, आमी वचोन ताच्या सांगाता मरोया. आमी वचोन तोमासान मात्र हे असली एक बोवापुरबायाची जाप दिलेली. तोमास एक स्वामी निश्ठे मनीस, ताच्या धन्याक जे गुरूक प्रामाणीक रितीन सांगाता रावलोलो मनीस. तशेंच जेजूचें रक्षण करच्याक अनेक मेळ ताणें कणगेल्लें. आमी वचून ताच्या सांगाता मोरया म्हळ्यार जेजूक एक रक्षण दिवचें एक वाट ताणें सोदुल्ली. आनी तिसरें आसा जेजूचो खुरीस काणगेवन कोण म्हजो शीस जावंक आशेता जाल्यार तो म्हज्या फाटल्यान येवन दी आनी ताचो खुरीस काणगेवन येवन दी. हें तोमासान केलें. जेजू सांगाता वचून आपणें तेंच जिवीत जिवोवच्याक. दुसरो विशय आसा तोमासान केल्ली एक प्रामाणीक ल्हानशी घुसपड, जो आमच्या 14व्या अध्यायान 5व्या बळीतान आमकां हें वाचूंक मेळटा. निमाण्या जेवणार जेजू सांगता, तुमी कळवळचे नाका, तुमी देवाचेर पातयेन दवरा. म्हज्या बापाच्या घरांत जायतीं कुडां आसात आनी हांव वचून एक जागो तुमकां तयार करता आनी फाटीं येवन तुमकां हांव आपोवन व्हरतां. आनी अशें जेजू म्हणालो निमाणें, हांव वेतां थंय वेची वाट तुमी जाणात म्हणालो. तर तोमास म्हणालो, पळय तोमासाची इल्ली घुसपड गोंदळ जाच्या मतयेक, सोम्या तूं खंय वेताय तें आमी नेणाव, तर थंय वेची वाट आमी जाणा जावची कशी? अशी ह्या एका सवालाक, ताच्या घुसपड गोंदळ सवालाक भोव आपुरबायाची जाप जेजूच्या तोंडांत मेळिल्ली आसा. जेजू म्हणटा, हांवूच वाट, हांवूच सत, हांवूच जिवीत. मोगाच्यान ही सोबीत उतरां सगळ्या वांजेलांत आनी खंयच्याय धर्मांत नातलेलीं आमकां पवित्र पुस्तकांत वाचूंक मेळटात. हाका कारण आसा तोमास
तोमासाक असली एक चिंताप आयिल्लें आयच्या वांजालान तावन आमी समजून घेवं येता. आनी तिसरो विशय आसा, तोमासाक ताच्या सांगात्यांचो मोग आसलो, आपोस्तलांचो मोग आसलो, समुदायाचो मोग आसलेलो म्हणून अनेक विशय आमी तोमासा तावन शिकयता. आपोस्तल जेजू जिवन जाल्ले उपरांत आपोस्तल सांगात आसले, तोमास नासलो. तोमास फाटीं आयिल्ले उपरांत ते आपोस्तल म्हणाले, अळे आमी सोमयाक पळयलो, आमी सोमयाक दिकलो, तो जिवन जाला म्हणून सांगले वेळार तोमास म्हणालो, ताच्या हाताच्या गायांच्या खिळे हांवें आपडल्या करीत, ताच्या कडवळांत ताच्या गायाक हांवें हात घाल्ल्या करीत हांव पातयेवचो ना म्हणालो. इतलें म्हणून तोमास आपोस्तला सांगाता रावलो. ताका दुबाव आसलो तरी ताणें आपोस्तलांचो सांगात सोडून गेलो ना. सबार फावटी घुसपट गोंदळ आयिल्ल्या वेळार आमी समुदाय सोडची आसा. ही नाका, ही फिरगज नाका, हो समुदाय नाका, हो समजतो नाका म्हणून सांगून सोडचें आसा. घुसपट गोंदळ जाल्ल्या वेळार कशें कितें करचें म्हणलें तोमास आमकां सांगता. आज समुदायांत दुबाव येतना सोडून वचचें जायतीं जाणां आसात, पूण तोमास आपोस्तलां सांगाता रावलो देखून परत जेजू ताका दिश्टीक पडलो आनी तोमासाक कापोवन म्हणालो, पळय म्हजे हात पळय, म्हजे कडवळ पळय, तुजो हात हांगा घाल आनी सत्मान म्हणालो. मोगाच्या न्हू जो आमच्या 6व्या अध्यायांत 20-60 वळींतावन आमकां वाचूंक मेळटा. जेजून हांव जिविताचो उंडो सर्गींतावन देंवोन आयिल्लो म्हणल्या वेळार हे जुदे म्हणाले हे विपरीत जालें म्हणून. ही विपरीत शिकोवन देखून जेजूक ते सोडून गेले. तुमी म्हाका सोडून वेतात गे म्हणलें सवाल जेजून विचारलें आसा अशें सांग. एमावसाच्या वाटेन चलचे शिस समुदाय सोडून गेल्ले मनीस. आपोस्तलांचे सांगात रावंक जाय आसलें तें नाका, आमची व्याप्तता आमी करया म्हणून सोडून गेल्ले मनीस. कोण जेरुसलेम सोडून वेतागी ते जेजूतान पयस गेल्ले बरीच. ते देखून ते म्हणटात आमी बरोबर वसल्या आनी आतां पुरो उलटें जालां म्हणाले. समुदाय सोडून वेचें, पवित्र सभा सोडून वेचें, ताका जेजूकूच सोडून वेचें म्हणल्यार बरी. देखून तोमास दुबावतानाय कश्टातानाय ताचे कडेन एक स्ट्रगल आसलें भावार्थाचें. तें सवालाक जाप मेळना तरी विरार जाल्ल्या वेळारय तो आपोस्तलांच्या सांगाता रावलो, समुदायाच्या सांगाता रावलो आनी ताका स्वस्थ रितीची जाप जेजून दिलेली आमी वाचता. सुरविल्ली पवित्र सभा जायत्या घुसपड गोंदळाक कारण जाल्ली जाल्यार, दगदणे कारण जाल्ली जाल्यार ती समुदाय एक जावन रावली. भावार्थांच्या एकठार आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकलें ती मागणें करूंक सादेपणान एकवटान जिवोवची समुदाय जावंक पावली आनी एक उत्तीम देखीची समुदाय जाली. आयच्या वांजालांत आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकलें. आनी निमाणो विशय आसा पुनर्जीवन क्रिस्ताक सांत तोमास पळोवंक आशिल्लो. ही आशा ताची इतली जाली की तो सांगता म्हाका नकली क्रिस्त नाका, टक्की फेक क्रिस्ताक हांव पातयना. म्हाका क्रिस्ताक पातयेचें जाल्यार तो कश्टान गायिल्लो क्रिस्ताक मात्र हांवें पातयेवचें. ताचे गायी पळयल्या शिवाय हांव पातयेवचो ना. आमी सबार फावटी कोणें सांगलेलें पातयेवंक ना म्हणून सांगचें आसा, पूण खुद्द हांवेंच पळयचें म्हणलें चिंतप आसा. हांवेंच ताचो अनुभव जोडीचे. तोमास तसलो हांवेंच जेजूचो वैयक्तीक रितीन अनुभव जोडीचे आनी त्या अनुभवांत म्हजो भावार्थ हांवें तीर करीचे. तोमास सोबीत जेजूक पळोवंक आशिना. कशें सोबीत रितीन चित्रान दिल्ल्या जेजूक ताका पळोवंक नाका. ताका पळोवंक जाय गायिल्ल्या जेजूक, पुनर्जीवन जाल्ल्या गायिल्ल्या जेजूक तो पळोवंक आशेता. आनी अशें
थोमासाचो अस्कत बाबार्थ पुनर्जीवन जाल्ल्या क्रिस्ताचे गाय पळोवन तो सत्मानलो, म्हज्या देवा म्हज्या साहेबा म्हणून ताणें बाबार्थाची उद्गार केलेलें गणित आमी वाचता. मोगाच्यान आज आमी देवीक काकुळतीचें फेस्त करता. देवीक काकुळत आसा ती आमकां आनीक चड भाग्यवंत जावंक आनीक चड आमी काकुळतीन बरोवन मध्य जेजूच्या मोगान बरोवंक असो हो एक दीस म्हणून आमी सांग येता. दुबाव जाल्यांक, विश्वास सांडल्यांक, बाबार्थ उणो जाल्ल्यांक, कश्टांतल्यांक, निराश भोगतेल्यांक देवीक काकुळत आमकां थोमासाक धैर्य दिल्ले बरी आमकां तेंच धैर्य दिता म्हणलें आमी आज समजोवया. देवीक काकुळते वरवीं आमचो दुबाव पयस वचों, आमची निराशा पयस वचों, आमचे कश्ट दग्ध पयस वचों आनी अशें एक समाजंत संतोशाची भावार्थाची जिणी जिवची कृपा आमकां लाभो म्हणून आमी मागया. उबी रावया. देवीक काकुळतीच्या परबे दिसा त्रिएक देवा ते आमचो बोवार्थ उक्त्यान प्रगट करया. सदमंतां देवाक, सर्पोद्वेदार बापाक, विचार असणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्यावरी गर्भे संभवलो. ओंकार मरियेंत हांव जल्मलो. पोंस पिलाताका ताणें सोंसले. ताका क्रुसार चडलो. तो मेलो आनी ताका निकेपिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो. तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवंत जालो. सर्गाक चडलो. सर्पोद्वेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला. थंय हांव जिवे आनी मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सदमंतां पवित्र आत्म्या कातोलीक सभेक भक्तांचो एककार पातकांचे मोक्षाळी कुडीचें जीवनपण सस्नाचें जिवीत. आमेन. आमकां देवीक काकुळत लाभोवच्या देवाचेर अखंड बोवार्थ आनी पातयेणी विश्वास दवरून आमची मागणी आतां ताका समर्पण दिवया. बोवार्थ्यांची प्रार्थना. काकुळतेला बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी तांचे ताब्यान दिल्ले क्रिस्ती परजे काकुळतीचो अणभव तुमची हातेरां जावच्या कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राजकीय मुखेल्यांनी लोकांच्या गरजांक स्पंदन करूंक स्वार्थ सांडून सर्वांचे मोगान सेवा करूंक आदार लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या भुरग्यांक आनी युवजनांक तुज्या पुताच्या पुनर्जीवनपणाचेर भरोसो दवर जिविताची पंतवहना धैर्यान फुड करूंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर पिडेस्त आनी प्रायवंतां तुजी काकुळत लाभय. तांचे निराशपण काडून उडय. भरोशाचे व्यक्ती कर. तांकां आपड आनी तांची पिडाशिडा गुण कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. या येवकारिस्ताच्या मेजा बोवारे एकठांय जाल्ल्या आमी प्राजिताच्या सक्रामेंता मुखार दैवी काकुळतीचो अणभव जोड तुजे काकुळतीची हातेरां जावं जियोंक कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या पोदवेदरा आनी काकुळतीच्या देवा तुज्या पुताच्या कश्टा मरणा मरिफात संवसाराची सडवण तुवें केली आनी ताचे काकुळती मरिफात आमकांय तुवें सडवणेचें देणें बसयलां. तर ताची काकुळत मागून आमी बेठिल्ली मागणी दयेन तूं मानून घे आनी आमकां आयचे दिसा मिसाक देसावन दिल्ल्या कुटुंबांक ह्या संस्थ्याक दान दिवच्या सुमेस दानींक आनी हांगाच्या हर एका निवास्यांक
तुझ्या देवीक काकोळतीन बर आमकां तुज्या सर्गींच्या बेसाबांनी बर. ही मागणी आमी करता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. C41. Solo arpita ge Bapa udia vaina sangi Bapa samarpita amka stuka ge Bapa kani kamsi moga tuka Aspettolci tirkoltari mogandimci dayin Bapa tu svikar कर ge Bapa kani kamshi moga tuka aspettolci tirkoltari mogandimci dayin Bapa tu svikar कर. म्हजे भाव भयणीनो, देवीक काकोळत मागून ही परब आचरण करून आमी भेटोवचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या आदारांक सर्वेस्पर मानून घे. महिमेवन बापा, जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जीवनपणाचें बलिदान तुका भेटोवंक आमी एकठांय जाल्या. पुर्विल्या क्रिस्ती भावार्थ्यां परी तुज्या उतरांतली तीस धर्मदुतांची शिकोवण घेवन एक सुवंडो मोडून खावंक हे वेदी भोंवतणी आमी जमल्या. तर तुजो मोगाचो आत्मो देवून येवं आनी हे वेदीचेर आमी हाडून दवरला तो उंडो बदलून तुज्या पुनर्जीवन पुताची कूड जायशी कर. अशें ह्या आत्मीक पोशणान तुझे उतर आमचे जिणेन सुफळ जावं क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमच्या सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाकणूंक फावो. हो काय दोनी दिसो आनी आमच्या फायद्याचो. पूर्ण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुझे महिमेची कीर्ती आनी वाकणी वर्त्य दाबाजान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. तोच तो दुलोप निरापराधी मेंढरो संसाराचे पाप काढता तो. आपण मरून ताणे आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिले. देखून पास्काच्या संतोषाच्या नादार उल्हासता सगळो संसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायता तुझे मुखार. पवे 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान.
सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जय सर्गी तुका जय जय असल्या दिनवशी काळजान भोव दयाळ बापा तुझे पुत जेजू क्रिस्त वरवीं आमी तुझे मुखार येता बलिदान करूंक आमी ही देणी हाडल्यान ती तूं मानून घे आनी तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हण आमी कालतेपणी मागता तुझे कातोलीक पवित्र सभे खातीर आमी ती बेडयता तिका तूं राख आनी सलय आखे प्रितमेचेर तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तेच परी आमी ती बेडयता तुज्या साकरा लियो आमच्या बगेवन बापा पासत पीठ पाऊल सल्लाना आमच्या गोवळी बापा पासत आनी धर्मदूतांनी परगटलेलो तो खरो बाबार्थ सांबाळतल्या आनी शिकयतल्या पासत सर्वेस्परा तुझ्या साकरा आनी साकरणी खातीर आमची मागणी आयक तुझे वेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्या आम्हा सोमेस्तांची दया कर आमचो बाबार्थ आनी आमची भक्ती तूं वळखताय ससनाच्या जिव्या आनी खऱ्या देवा तुका वाखाणूंक हें बलिदान आमी भेटयता आमचे खातीर आनी मोग करता तांचे खातीर स्वस्ती आनी थारण आम्हा सोमेस्तांक लाभच्याक ते आमी समर्पिता अख्या पवित्र सभेचे एकवटांत आमी आज आमचो सुनी जेजू क्रिस्त आपल्या कुडीन पुनर्जीवन जालो तो भोव पवित्र दीस संभ्रमता आनी त्याच जेजू क्रिस्ताचे आमच्या सोम्या आनी देवाचे सदांच आमकार मरयेक आमी भक्तीन वंदयता त्याच परी तिच्या पतीक भाग्यवन जुजेक तशेंच भाग्यवन पेद्रू आनी पावलो आनी आंद्रे ह्या तुज्या धर्मदूतांक आनी रक्त साक्षांक आनी सोमेस्त तुज्या भाग्यवंतांक आमी वंदयता तांच्या पुण्य आनी मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सदांच राख आनी आदार दी बाप्पा तुझ्या मणियाऱ्यांची आनी सगळ्या कुटुंबाची ही देणी मानून घे उड्या उदका आनी पवित्र आत्म्या वरवीं तुवें नवो जल्म दिलाय आनी सर्पातकांचे बोगसाणे फावो केलाय तांचे पसत ती आमी समर्पिता ह्या जिवितांत तुजी सवस्तकाय आमकां दी ससनाचे केस्तींतली आमकां निवार आनी तुवें विसरून काडलेल्या मोदे दयेन आमकां घे सर्वेस्परा ह्या देण्यांचेर प्रसन्न जावन तुजो आशिर्वाद घाल आनी ती मानून घे ती खरेपणी आत्मीक आनी तुका मानता तसलें बलिदान जावं निर्मी जावं ती आमकां तुजे एकल्याच पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत कश्ट मरण सुसच्या आदल्या दिसा ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो आनी तुका आपल्या सरपोतवेदारा बापाक दोळे उबारून दिन बसलो ताणें उंडो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची तेच परी जेवण जातच ताणें आपल्या पवित्र हातांनी काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांदलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत हें वारोफतलें हे म्हज्या उडासाक करात भावार्थ सोगोट परगटुया सोम्या जेजू तुझे मरण
आम्ही समरमता तुझे पुनर्जीवन पोर आम्ही परगडता तुझ्या येण्या सौम्याचे सुख आम्ही अत्रेता. बाप्पा आम्ही तुझे मनियारी आणि तुझी परसा तुझ्या पुत्र आमच्या सुमे जेजू ख्रिस्तच्या कष्ट मरण असो पुनर्जीवनपण असो आणि सर्गा सोडणे असो भक्तीपणी उडास करता आणि तुवें दिल्ल्या साहित्य देण्यांतली महिमे वंदेवा आम्ही तुका समर्पिता. ही निर्मळ पवित्र आणि संपूर्ण बली हो जिवीत असो उंडो आणि ही सडवणीची काल्स हांचेर तूं प्रसन्न जावन तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुजी निती वंशकरा आबेलाची देणी भावडतेंच्या बापा अब्राहम असो यज्ञ आणि तुझे याजक मेल्किसेदेकाची भेटवणी तुवें मानून घेतली तेच परी ही बलिदान तुका मानवो. सर्व पदवेदार बापा तुझो दूत ही बलिदान सरकार तुझे मुखार व्हरू म्हण आमी कलतेपणी मागता. अशी वेदी वयली तुझ्या पुताची भोव पवित्र कूड आणि रगत सेवतेल्या आमा सुमेस्तांक तुझ्या आशीर्वादान आणि देण्यांनी भर. सर्वेस्परा आमच्या मेल्ल्यांची काकूत कर. बाबर्ताची मोर आसून ती आमच्या आदीं गेल्यांत आनी विश्वांत आसात. तांकां आनी क्रिस्ताते मेल्ल्या सोमेस्तांक तुज्या गोपान उजवाड सुख आनी शांती मेळो आनी आमा पातक्यांक तुज्या गणीत काकुलतीचेर विश्वास दवरतल्यांक कितें फावो तें पळोवंक नाका पूण आमची पातकां बोगस आनी जुआम स्तेफन मातियास बार्नबास ह्या तुज्या धर्मदुतांच्या आनी रक्त साक्षांच्या समेत तुज्या भक्तांच्या जम्यांत आमकां एकठांय कर. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. ताचे उदेशी तूं सर्वेस्परा हे सर बऱ्यो वस्तू रचून जिवान आनी आशिर्वादान भरताय पवित्र करताय आनी आमकां वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू ताय पवित्रत्मेच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापाक सर्व वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सणवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन एका मनान सांगता म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षितां तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां दाळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आनवरांतली आमकां निवार. दय करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी सगळींचे भाग आनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणे बुरवशान अतिरेकतेल्यांक आमकां तुजी उदारका कुळतीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्विघ्नां आकांतांतली वाटय. कित्याक रसवटकी पदवेनी महिमा तुझे ससनाच्या ससना. सुमिये जेजू क्रिस्ता शांतीच्या दातारा तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळी तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी रासवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमच्या सोवे आसो. मोगाचो गुरसावन एकामेकाक शांती दियात. क्रिस्ताची
देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकृत देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकृत देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमका शांती दे आमका शांती दे. हो पुनर्जीवन जेजू ख्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती आणि ह्या शेळयेच्या मोगाच्या जेवणाक आपोवणे मेळिल्ली आमी सर्वांक सुभागी. सम्या तुवें म्हजें विधेय येवचें म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. D67. Lagiye
वेगळी तू वेगळी काळजांतल्या जेजूक जावं अर्गां स्तुती आनी होगडाप पडलो सगळो हप्तो पुनर्जीवनपणाच्या आठवड्यान काळार आमी आसून ताची शांती समाधानाची देणे सुम्या तुवें फोव केल्ल्या बसो तुका अर्गां तुजी दैवीक काकूळ सदां काळ ह्या संस्थेचेर आमच्या दानींचेर निवास्यांचेर सुमेस्तांचेर आसूं म्हूण आमी तुजे लागीं कलतेपणी मागता जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता आम्हारा काकूळ आमची कर हे भगवंता देवा हे भगवंता आम्हारा हे भगवंता आम्हारा काकूळ आमची कर हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता आम्हारा काकूळ आमची कर प्रार्थुया सर्वेस्परा जिव्या देवा पुनर्जीवन जाल्ल्या तुझ्या पुताची कूड आनी रगत आमी आतांच घेतल्यान ह्या संस्कारा वरवीं तीर जाल्लें नवें जिवीत आमचे भितर निरंतरी वाडत वचूं ही आमी मागता तुझ्या पुता जेजूची नांवी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचा सोवे आसो आपल्या मोगाळ बापान आपल्या एकाच पुताच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं तुमकां सोडवण दिली आनी आपली भुरगीं केली आपलो आशिर्वाद तुमकां दिवन तो तुमची काळजां सुतोसान भरूं बोबडता वरवीं जेजू बराबर पवित्र स्नानान तुम्ही पुनर्जीवन जाल्यात आता तुमचे जिबे सारखे नवे आनी पवित्र जावन जेजू बराबर सरकार सस्त्याच्या सुखात तुम्ही पावो आणि सर्व पदवेदार देवासो बापासो आणि पुतासो आणि पवित्र स्मृत आत्म्याचो आशीर्वाद सदांकाल तुमचे सोवे आसो ओसोनेयात पुनर्जीवन जेजू क्रिस्ताचे नावी तुमकां धाडटा आलेलुया आलेलुया देवाचे गोड उपकार आलेलुया आलेलुया Bhagavatam so solo, Uzvadam so falco, Dairana viboro,
मरगट्या क्रिस्ता शांती पासोत वावरू नीती पासोत सुचो संतो सगळ्यान हाडून जावया सांग मोगा जेजू तू आमचो वादा मोगान तू आमकां सांबाळ कुर्बेसर आमी आसो जिये शिक सदांका जेजू तू आमचो वादा मोगान तू आमकां सांबाळ कुर्बेसर आमी आसो जिये शिक सदांका मोगाल पत्रासोवे आमकां मरी आशिर्वादी Baging Kristus ay kurve, ni baram kam siya santos panantle, Bapaचे पुत्राचे पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.